नमस्कार. गोवा टुडेंत सिद्धी गावसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. म्हादय चोरयां व्हरूंक कर्नाटकाची कर्मां उक्ताडार. खणून भराव घालून प्रवाह बंद, झरे बंद, न्हंय व्हाळ म्हणपासारखी सुद्धा दवरिल्ली ना. प्रुडंटाचो दुसरो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. 60 वर्सां वयल्या 45 वर्सां वयल्या कोमॉर्बिड दुयेंतींक फाल्यां सावन कोविड वाशिना. आरोग्य खात्याच्या 37 सेंटरांनी लसीकरण. ऑन द स्पॉट वाशिनांची व्यवस्था. केंद्राक दिसाक 100 टार्गेट. पालिका आरक्षणाविशीं याचिकांचो हायकोर्टान फाल्यां निकाल. 10 याचिका निकालाक. आरक्षण सदोष. सरकार वेंचणूक आयोगानूय केला मान्य. निकालाचेर सगळ्यांची नदर. ड्राफ्ट CZMP आडूय आवाज. दर एक पंचायतीक खंय वेगळी सुनावणी जाय. ओर्ल्या प्लानाक 1200 हरकती. ओल्ड गोवा पंचायतीक सुचोवण्यो हरकतींक जाय आनीक म्हयनो. इस्रोची आनीक एक इतिहासीक कामगिरी. अंदूची पयली कमर्शियल मोहीम यशस्वी. ब्राझीलाच्या अमेझोनिया वना सयत 19 सॅटेलायट CSLV C51 बसयले अंतराळांत. आणि हैदराबाद FCक ड्रॉ दवरून FC गोवा इंडियन सुपर लिगाच्या सेमींत. ATK मोहन बागान नाजाल्यार मुंबई सिटी आर्ट सेमी. म्हादय चोरया व्हरूंक कर्नाटकान केल्ली आनीकूय कर्मां उक्ताडार येवंक लागल्यात. कळसांतल्यान गोंय वटेन येवपी न्हंयचो प्रवाह आडावंक मातयेचे भराव घाल्यात. खणून न्हंयची वाट बदलल्या. उदकाचे झरे बंद जाल्यात. केन्ना ना ती म्हादय सापूच आटल्या. परिस्थिती पळयल्यार कर्नाटकी कर्मांनी गोंय उदकाक सापूच पातीशेर जावपाची चिन्हां. प्रुडंटाचो कणकुंबी दुसरो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. म्हादय चोरया व्हरूंक कर्नाटकान केस कोर्टान आसतना एक नाटकां चालूच दवरल्यात. म्हादयची वाट बदलल्या आनी वता तें उदकूय सामकेंच उणें वचचें म्हूण न्हंयच्या कळसा वाठारांतल्या पात्रांत मातयेचे भराव घाल्यात. खणून म्हादयची वाट बदलिल्ल्यान झरेय बंद जाल्यात. म्हादयची सापूच वाट लागल्या. केन्ना ना ती म्हादय साप्प सुकल्या. प्रुडंटान कळसा नाल्याच्या वाठारांत वचून ग्राउंड झिरो दशा पळयली. एकदम भयानक चित्र. एका तेंपा वयली न्हंय व्हाळ म्हणपा सारकी सुद्धा शिल्लक दवरिल्ली ना. कळसा नाला जो म्हणटात तातूंत आसा आनी तुमी पळोवंक शकतात की हांगा हो जो कर्नाटकान एक स्प्रिंग आसताली ती एक नालो आशिल्लो सादोसो तो खणून तेंच्यांनी सगळी माती काडल्या आनी ते स्प्रिंग सुद्दां आतां ती म्हणटात ते उदक ना तांकां इल्लेशें उदक आहा ते पयलीं एक्चुली स्मुथली फ्लो जाता आनी हें उदक अशें व्हांवन व्हांवन सारकें गोवा सायडीन वचपाचें. पूण कर्नाटकान कितें केलें की ही हांगाली माती काडल्या आनी हांगा डंप केल्या हे एरियेक सगल्याक आनी हाका हायट दिले आनी ते उदक जाता तितले डायवर्ट केला आनी खणल्या कारणान आतां जितले जे स्प्रिंग आसताले बारीक बारीक झरे आसता तितले डिस्टर्ब जाले आनी त्याच खातीर हांगा आतां सद्या उदक म्हणटात ते येवपाचें बंद जाल्लेलें आसा. तुमी पळयता कळसा जो नालो आसा जाका आमी कॅनल म्हणटात तो असो फ्लो जावन तो गोंया कडेन वचपाचो. पूण कर्नाटकान कितें केलां की जे रिवर बॅड आशिल्लो ताच्या वयर तेंणी 2 मिटर माती घातली. ती जी तुमकां दिसता ती माती एक्चुली तेंणी डंप केला आनी तो जाता इतलो फ्लो तेंच्यांनी आडोवन दवरला. दुसरें तें आडोवन दवरल्या कारणान तुमी हांगा पळोवंक शकतात की ओरिजिनल जे आसताले ते म्हणटात ते हांगा सगळे पाशाण सगळे दिसता. पाशाणाचे सगळे जे खडप आहा ते आनी ती माती आनी हे पाशाण कंपेर केल्यार कळटा की डंप केला म्हणून. दुसरें म्हणजे तुमी आनी एक पळोवंक शकता की आनी एका जाग्यार हो जो दिसता तुमकां आनी तो बांद कसो घातला ते एक उदक तेंच्यांनी आडोवन दवरलेलें आसा. म्हणजे हे पयलीं पावसान तितलें कळना पूण आतांच्या ह्या दिसांनी ते उदक सुकल्या कारणान कळटा. तो एक्चुली पयलीं स्टार्टींग तो फ्लो जावन गोंया कडेन सायडीन वताले ते उदक सगळें गोंया सायडीन वतालें. पूण कर्नाटकान थंय आमी तुमकां दाखयला तशें माती डंप केल्या 2 मिटर आनी तो फ्लो असो हे सायडीन परतून तेंच्यांनी डायवर्ट करून आपल्या सायडीन घेतला. आनी तुमी पळयतात की हांगा कशें उदक सद्या साठवलें. हो तेंच्यांनी आर्टिफिशियल कॅनल केल्लो आसा. हो तेंच्यांनी स्पेशल आपूण खणून केल्लो कॅनल आनी तो जो नॅचरल आशिल्लो स्प्रिंग जो कॅनल आशिल्लो तो सद्या तरी सुको पडला.
पयलीं उदक तशें व्हांवोन नॅचरली अशें येतालें आनी तें उदक अशें गोंया सायडीन वतालें, तसो तेजो स्लोप आशिल्लो. पूण कर्नाटकान कितें केलें की हांगा 13 मिटर डेप्थ केलें तें आनी खणलें आनी तेची फ्लो आहा तो चेंज केलो उदकाचो. उदक हे सायडीन सगळें डायवर्ट केलें कर्नाटका सायडीन आनी गोंया सायडीचो फ्लो बंद केलो. तुमी आतां पळोवंक शकता ते पावसान तरी जितलें कळोना पूण आतां तें सारकें कळटा की उदक सुकलेलें आसा. तुमी पळोवंक शकता की कितली हायट 13 मिटर सुमार ताका हायट तेंच्यांनी दिला आनी ते जाता इतलें खोल केला. आनी उदकाचो फ्लो तेंच्यांनी नॅचरल जो फ्लो आसलो तो बंद करून कसो आर्टिफिशली डायवर्ट केला तो तुमकां सारको कळटा. हांगा कशी माती घातल्या, हांगा कसो बंदारो घातला आनी तेंच्यांनी तें उदक सगळें कलसा कॅनलांतल्यान डायवर्ट केला. कर्नाटकान म्हादय व्हरपाची एकूय संद सोडूंक ना. चोरयां सगळें केलें. पर्यावरणवाद्यांकय हें सोंसूं नजो जाला. म्हादय इतिहासांत पयले फावट खंय इतली सुकल्या. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार म्हणटा कर्नाटकान म्हादय काबार केलीच, रानूय काबार करपाक सुरवात केला. परिणाम आतां दिसपाक लागल्यात. कळसा नाल्याचे जे जलस्रोत आसा तांकां ह्या सगळ्या तेंच्या करण्यांक लागून मारो बसलेलो आसा आनी ताका लागून तें उदक आसा तें अवनू सामकें तेची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. फर्स्ट टायम इतली हें जाला तो फर्स्ट टायमूच इतलो सुकलालो आसा, कित्याक ते मोठ्या प्रमाणान आतां उश्णता वाडलेली आसा, आर्द्रता आसा, ह्युमिडिटी जाका म्हणटा ती हवेन आसा आनी एकंदर जंगल जें आसा हें जंगल ते काबार करपाचे प्रयत्न जे ते चालूच आसा आनी तेचे दुश्परिणाम जे आसा ते आतां ह्या सगळ्या गजालीचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. ताका लागून कळसाचो कालवो जो आसा हो पुराय तरेन आतां सुकलेलो आसा. म्हादयची केस सुप्रीम कोर्ट आनी लवादा कडेन आसा. म्हादयची खारसाण तपासून म्हादयचो इम्पॅक्टाचोय सरकारी पावंड्यार अभ्यास चल्ला. गोंयांत सगळे कायद्याक धरून चल्ला आनी ते वटेन कर्नाटक पुराय म्हादय मलप्रभेत व्हरूंक जाय तें करीत सुटला. गोंयाक उदकाचो एक थेंब सुद्दां दिवपाचो ना अशा पावंड्यार काम चल्ला. न्हंयच्या प्रवाहांत केल्ले हे भौगोलीक आनी भूगर्भीय बदल पळयल्यार कायम स्वरुपी आनी सगळ्या गोंयांक उदकाक फायदेशीर करपाचे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. 60 वर्सां वयल्या आनी 45 वर्सां वयल्या कोमॉर्बिड दुयेंतींक कोविड वाशिनां दिवपाची मोहीम फाल्यां सावन सुरू. आरोग्य खात्यान 37 सेंटरां वाशिनां खातीर दवरल्यात. रजिस्टर केल्ल्या आनी ऑन द स्पॉट वचपी लोकांक वाशिनां दितले. प्रत्येक सेंटराक दिसाक 100 वाशिनांचे टार्गेट. हातूंत दुसरो डोस घेतिल्ल्यांचोय आस्पाव आसा. सगळ्या प्रायमरी, अर्बन हेल्थ सेंटर आनी उत्तर दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांनी वाशिनां. पालिका आरक्षण आनी डिलिमिटेशना विशीं याचिकांचो हायकोर्टांत फाल्यां निकाल. 10 याचिका निकालाक आसात. हायकोर्टान फाटल्या बुधवारान निकाल राखून दवरिल्लो. आरक्षण संविधानीक तरतुदीक धरून ना ही गजाल वेंचणूक आयोग आनी सरकारानूय कोर्टा मुखार मान्य केल्या. निकालाचेर सगल्यांची नदर. ते खेरीज पणजे महापालिकेच्या आरक्षणाक आव्हान दिवपी याचिकाय कोर्टा मुखार पावल्या. तिचेर सुनावणी बुधवारा. आतां ड्राफ्ट CZMP आड आवाज सुरू. दरेक पंचायतीक वेगळी भौशीक सुनावणी घेवची म्हूण मागणी. ओर्ली पंचायतींतल्यान प्लानाक 1200 हरकती. तितले पुरते बदल केल्यार खंय केळशी पंचायतीची प्लानाक हरकत ना. सरपंच पर्यावरण मंत्री काब्रालाक मेळपाचो. ओल्ड गोवा पंचायत म्हणटा सुचोवण्यो हरकतीक आनीक म्हयनो तरी जाय. Olim village panchayat along with the CZMP members committee काडो आसा आमी तेज हेज्यान आमी मुखार सोल्यांक सगळीं एकवटान काम कोताय आनी वील रेज आमगे गव्हर्मेंटाको आहा आमगे कित फिशींग आहा कितें थोडे कोण कोताय तेंक कोण दिया पोर्ट लिमिट्सांक घायल जाल्यार आमकां कांय हें जावना. वयर्स ऑन गुगल मॅपींग केलें जायना. यू हॅव टू टेक द कन्सर्न ऑफ द लोकल बॉडी आनी आम स्पेशल तांकां रेजोल्युशन दिलोलें ग्रामसभा रेजोल्युशन घे that certain on the bank side on the bank river bankaचे certain हे आहाय आमगेले सर्वे आहाय आनी ते नंबर्स आम तांकां दिल्ले स्पेशली मेन्शन केलोलें बट ते मॅप धाडटी न्हू आम केश कोन कांय देखो येना. आमकां पोर्ट एरिया आमच्या रिवरान आमकां नाका. सेकेंड आमचे बांद आहाय ते दाखयले नाय. काजान एरियाज दे हॅव शोन माय हॅझर्ड लायन कितको दाखयल्या आमकां खबर ना. Government has not given us any resource sometimes to understand the plan also. But what we infer from the plan is that we do not want port limits in our river. We have 1,200 objections villagers have raised to give it to the Sarpanch, which will be handed over to GCZMA.
We have taken people's input on CGMPs. People's objection is mainly on the port limits, since the Betul port was never existing in 2011. Has to be dropped in the new draft that is sent to us. Then there are issues of people's settlements, which can be easily included to give the locals benefit, where houses which were built up till 91, or maybe if the new notification allows up till 2011, they can be incorporated in this. The other objections are like people want to mark their beach acts, their water sports activities, their fishing zones, fish breeding areas. I have spoken to this environment minister, Mr. Kabral, and he's asked me to just prepare a analysis of what he had proposed and what is not showing in the plan. So I will be meeting him along with the Panchayat body to show him the difference and what is being left out. We are supporting the plan provided it takes inputs from the ground. ओल्ड गोवाक हेरिटेजीच्या नजरेन म्हत्व आशिल्ल्यान खंय प्लानाचो बारीकसाणीन अभ्यास करचो पडटलो. वेटलँडाचेर हांगा आमकां सांगपाक तेंचो डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर येयल्लो आसा. सो तेणें लोकांक सांगलां कशें कितें, आनी लोकांनी आपले पॉयंट हांगा सांगलेले आसा की कशें कितें करपाचें. लोकांचे जे ओपिनियन्स आयले ते हातून जे झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स आसा तो ओमीट करचो तातूंतल्यान अशी मागणी आमची जाल्ली आसा. आनी बफर झोनचो आसा तो पयलींचो जो 33% वा 30% जो कितें आशिल्लो तो तसोच दवरचो. तातून थोडे 2-3 क्रिक्स आसात, नाला आसात ते तितून नोटिफाय जावना. ते सुद्दां आमी जे रिप्रेझेंटेटीव आयिल्ले गोवा वेटलँड ऑथॉरिटीचे त्यांच्या नजरेक हाडून दिल्ले आसा. आनी हें सगळें आमी रेजोल्युशन पास करून आमी गव्हर्मेंटाक धाडटले. वी आर नॉट ओपोजींग वेटलँड, पूण आमी सांगलां आमचे थोडे सजेशन कन्सिडर करा म्हणून. जी आतां ऑलरेडी तोयाची बाउंड्री आहा तीच मेंटेन करा म्हणून सांगलां. दुसरें आसा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन, तेंय सांगलां आमी सजेशन जाल्यार आमची ओल्ड गोवाची जायतीं घरां दाखयना थिंगा कोस्टल मॅनेज. थिंगा आमी सांगलां तुमी गव्हर्मेंटाक लेटर करा, ती हायलायट करा म्हणून. सेकंडली टायम मागून घेया, 1 महिन्याचो टायम घेया फॉर सजेशन ऑब्जेक्शन, आनी जाता जाल्यार पंचायत लेवलार हियरींग आपया म्हणून. कित्याक एका नॉर्थ गोवाची एकाच कडेन आपोवपाक दॅट नॉट पॉसिबल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंड्या म्हालाक रिलिजियस टुरिझम सर्कीट करूंक जाय. गोवा फॉरवर्डाक फोंड्या जिखून दियात. अंत्रुज म्हालांत परिवर्तन हाडटा म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय उलयलो. गोवा फॉरवर्डाचे फोंड्या ऑफिसाच्या उक्तावणाक विजयान फोंड्या टुरिझमाचेर नेट दिलो. शिर्डी, तिरुपती सारकेले रिलिजियस टुरिझम सर्कीट जावपाची तांक अंत्रुज म्हालांत आसा. लोकांक खंय येणावळीचें साधन तयार जातलें. आता गव्हर्मेंटान काढला आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजना, पूण सरकाराकडे जमीन आवास योजना खंयची दितलो. सरकाराकडेन NIT हाडपाक जागो आसा, पूण बारीक लोकांक घर बांदून दिवपाक जागो ना. सगळीं व्हडलीं देवळां जी आहा ती फोंड्या आहा. माजन पयसल्यात आनी कोण आहा, हजारांनी लोक येतात. पुणून ही देवळां घेवन फक्त देवळांतले देव पावतले लोकांक, देवळांचे कुस्तार एक इकॉनॉमी तयार करपाचो कोणेच आज मेरेन विचार करूंक ना. जी हिंदू संस्कृतीची जो पक्ष म्हणटा ताजे परस पोन्ने पक्ष भितर फोंड्याचे सगळ्यांत गोंयचो पोन्नो पक्ष फोंड्या आहा. पूण कोणेच विचार करूं ना की ही देवळां घेवन इकॉनॉमी कशें आमी वाडयतले ते. हांव तुमकां एक उतर दिवंक सोदतां आनी एक आयडिया तुमचे फुडें घालता की रिलिजियस टुरिझम सर्कीट म्हणटाले गोंयांत केन्ना कोणें चिंतूंक ना. हांव ते प्रपोज करता आतां की दादाक तुमी निवडून हाडात. फोंडेचो पूर्ण तालुको हो फोंड्या म्हालान रिलिजियस टुरिझम सर्कीट गोवा फॉरवर्ड पक्ष घडोवन हाडून तितल्या दादाच्या अंडर. तातूंत फक्त देव पावचो ना, देवाचे खुसदार स्थानीक लोक पयशे करतले, इकॉनॉमी जाता. आनी तातूंत वायट कांय ना. आज शिर्डी कितली हॉटेलां वाडल्या, सगळे वतात साईबाबाक, सगळे मानता, हांवूय मानता. तिरुपती कितले वाडल्या, खंय वच, बालांकनी कितली वाडल्या, मक्का मदिना कितली वाडल्या. सो म्हणल्यार कितें, रिलिजियस टुरिझम म्हणटा तें आज बीच टुरिझमाचे मागीर जगान लागता नंबर ताजो. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुयात.
इस्रोची आनीक एक इतिहासीक कामगिरी. ओनूची पहिली कमर्शियल मोहीम यशस्वी केली. श्रीहरिकोटांतल्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रांतल्यान ॲमेझोनिया 1 आनी बाकीचे 18 उपगिरे घेवन PSLV C-51चे यशस्वी लॉन्चिंग. तातूंत ब्राझिलाच्या ॲमेझोनिया 1चोय आस्पाव आसा. लॉन्चिंग यशस्वी जालें आनी प्रधानमंत्री मोदीन ब्राझिलाचो अध्यक्ष आनी इस्रोचें अभिनंदन केलें. काँग्रेसीच्या डिजिटल मेंबरशिपीक खंय बरो रिस्पॉन्स. लोक BJPक बुद्ध शिकयतले म्हण काँग्रेसीचो निरीक्षक प्रकाश राठोड सांगता. भंडारी समाजाचें फोंड्यां रक्तदान. कुडतरकार नगरी फ्लॅट्स आनी फ्लॉट ओनर्स केतन भाटीकार आनी मणिपाल हॉस्पिटल मेळून फोंड्यां हेल्थ चॅकअप कॅम्प. मडकयच्या भुरग्यांची बोरये मेरेन पदयात्रेन साईबाबाची पालखी. गोंयभरच्यो एक खबरो. As AICC observers, we find the response from the people of Goa very, very encouraging. We know that the BJP is desperate. We know that the BJP has failed. We know that the BJP has murdered democracy. We know that the BJP is not responding to the price rise. We know that the Goa government its performance is miserable. We know that they are a bundle of lies and they will be exposed. Whatever decision taken, Congress party will be ready to face the poll in the right earnest. कोरोनाच्या वेळार खुबशे त्रास जाले पेशंटांना डॉक्टर कोण जेवपाक तयार नाशिल्ले आनी खुबशे लोक भुरगे यंग भशेन मेल्यात. आमचे सुद्दां आमचे फ्रेंड्स पासून मेल्यात. पूण त्या वेळार ते संकट कशें आयिल्लें पूण आतां लोकांक कितें कळ्ळें लोकूय आयज ब्लड रोखडे जेवपाक तयार जातात. 350 ml, a person who is more than 45 kg, 40 आणि 5 kg मनशान घेवंक जाता बिटवीन द एज ऑफ 18 and 65. आयज कॅम्पाक आमी टील 60 घेतले. हॉस्पिटल सेटिंग वी टेक टील द एज ऑफ 65. 60 आणि 5 वर्सां पासून घेवंक जाता. 18 वर्स कंप्लीट जावना. वेट शूड बी मोर दॅन 45 kg. आमी हेमोग्लोबिन चॅक करतले. मेडिकल फॅसिलिटी दिवप एट लोअर स्टेप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपले जे सर्वसामान्य आयुष्य आसा ते बरें कशें जातलें तें पळोवपा खातीर सो एक तरेचो हो एडवान्स कॅम्प. कित्याक कारण की तुका बाबा फुडें दुयेंस जावपाक जायना म्हणून हो कॅम्प. हाजेर आमी आयच्याच दिसाक हो कॅम्प केलो आनी कोणाक फायदो जातलो अशें ना. पण अशें कंटिन्युअसली आमचे कॅम्प फाटल्यानी ऑलमोस्ट 60-70 कॅम्प चालू केल्ले जाल्ले आमचे 2016, 17, 18, 19 पासून. आनी हो कॅम्पान आमकां हो फायदो जातलो की जशें आतां भितर ट्रिटमेंट चालू आसा. तांचो BP काडप, आतां फुडें ECG काडटले. तातूंत इतली गजाल कळटली की बाबा आपली खंय तरी वेव्ह सारकी ना. आपल्या हार्टाक कितें इश्यू आसा, कोणाचो BP हाय आसा, कोणाची शुगर हाय आसा, कोणाची शुगर लो आसा. हाजेर हे जेन्ना हो रिपोर्ट आयज कळटलो आनी जसो आमी BMI केला तातूंत थोड्यांक इम्यून सिस्टम कमी आसा म्हणून कळ्ळें, थोड्यांचो बोन मास कमी आसा म्हणून कळ्ळो. सो तो इंडेक्स कसो कितें आसा आनी ताजेर कशें कितें आमी फुडें करूं शकता ताज्या खातीर हो कॅम्प आमी केल्लो आसा. आनी तातूंत एक गजाल आमकां कळून येतली की आज जें आमचें बरें ना तें फाल्यांच बरें जातलें अशें ना. पण ते येत्या म्हयन्यान आमी प्रॉपर डायट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसायज, प्रॉपर योगा अँड प्रॉपर गुड स्लीप विदाउट एनी स्ट्रेस, एन्झायटी ऑर डिप्रेशन ह्या गोश्टींक जर आमी सारको जर लक्ष दियत जाल्यार ह्या कॅम्पाचो खरो फायदो येत्या 2 म्हयन्याक आमकां कळटलो. पदयात्रा ही मडकयच्यान सुरवात जाता. ही साईबाबान आमचे तकलेन घातले की जे आमी शिर्डी चलोन वयता हेवूय देवळाच्यान कितें तरी उद्धार जावचो लोकांचो आनी लोकांचे 4 पांय हे वारये लागचे. आनी आमी चिंतलेले की इतलो लोक जावपाना, एक 20, 30, 40, 50 लोक जातलो म्हणून. पूण आयज पळय जाल्यार हांगा 150-200 लोक जमलेलो आसा. हे पळोवन ते लोकांकूच इतली उमेद जाल्ली आसा. सगळ्यांक दिसतालें की आमी हांगसर घरा कडल्यान बोरये चलोवन पावतले काय म्हणून. पूण आयज जे तेंचो उमेद पळयत जाल्यार तांकां दिसता की आमी कितेंय करूं शकता. सध्याचें राजकारण पळयल्यार गोंयचो फुडार खंय काळखांत. विधानसभेंत गोंयकारांचो आवाज काडपी कोणूच ना म्हूण NGO गोंयचो आवाज सांगता. ह्या फुडें खंय गोंयचो आवाजूच गोंयकारांचो आवाज विधानसभेंत काडटले. गोंयच्या आवाजाची राजकारणांत देंवपाची घोशणा. सरकाराच्या कारभाराक विटिल्ल्या तरणाट्यांनी खंय तांकां राजकारणांत देवूंक सांगला. आयज वी हॅव रीच्ड द स्टेज where the prospects of Goa surviving on its own with the type of leadership and governance, it looks very bleak. In a democracy,
There is a ruling dispensation and there is the opposition. The opposition echoes the voice of the people. And in Goa, the voice of the people naturally will be going to Awaz. Today's youth, they said, we don't believe in all these Sadan Street Sanjay Rao Pache. We want y'all as going to Awaz to enter the political ring. हय, गोंयचो आवाज पॉलिटिकल वयता. आमी पॉलिटिकल वयता, गोंयचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज हो एसेंब्लीन पावपाक जाय. पेपर्स बीन ऑलरेडी सबमीट केल्लेले आहा इलेक्शन कमिशनराक. आमी 2 म्हयन्या पयलीं प्रोसेस चालू जाल्लो आसा. आतां फक्त आमकां थंयसरल्यान मान्यताय मेळपाची वाट पळयता आमी. नावेले झेडपी पोटवेंचणुकेक काँग्रेसीन प्रदेश बायला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोक तिकेट जाहीर केल्या. पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी चर्चा करून खंय प्रतिमाचें नांव फायनल केला. हे पोटवेंचणुकेक प्रतिमाक जिखोवंक काँग्रेसीचे सगळे पदाधिकारी वावुरतले. बूथ लेव्हलार पक्ष घटमूट करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या म्हण गिरीश चोडणकारान प्रसिद्धीपत्रक काडला. भारतीय वायुसेनेन बालाकोट ऑपरेशनाचे दुसऱ्या वर्सुकी दिसा परत तसोच प्रिसिजन एअर स्ट्रायक दाखयलो. 5 विमानांचे तेच फॉर्मेशन, तीच टीम, तीच 3 मिराज 2000 स्ट्रायक विमानां, बरोबर गार्डिंग 2 सुखोय, 30 जेट्स आणि तेच स्पायस 2000 बॉम्ब. बालाकोटान टेरर ट्रेनिंग फॅसिलिटी उद्ध्वस्त केली, तशेंच डमी टार्गेट उद्ध्वस्त. या शक्ती प्रदर्शनांत एका मिराजान स्क्वॉड्रन पायलटा बरोबर स्वता एअर चीफ मार्शल भद्रिया आशिल्लो. हैदराबादाक FC गोललेस ड्रॉ दवरून FC गोवा इंडियन सुपर लिगाच्या सेमींत पावली. निमाण्या सेकंदा मेरेन मॅच पॉवरफुल जाली. दोनूय टिमींनी गोल करपाचे खुबशे चान्स वगडायले. FC गोवाक सेमींत पावूंक ही मॅच ड्रॉ दवरल्यार पुरो आशिल्ली. हैदराबादाक मॅच जिखपाचे टार्गेट आशिल्ले. एक्स्ट्रा टायमांत हैदराबादान पेजाद आक्रमण केल्ले. FC गोवाच्या डिफेंडरांनी तितलीच पेजाद जाप दिली. ATK मोहन बागान ना जाल्यार मुंबई सिटी आड सेमी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.